गोय सरकारच्या ग्रीन गोवा क्लीन गोवा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक पेड़ माँ के नाम हाची कॅम्पेन आयच्यान सुरवात जाता। गोंयांतलो पुराय पत्रादेवी पासून तो पोळ्या पर्यंत या कॅम्पेनिंगाक आमी आयज सुरवात करता। पत्रादेवीच्या या पवित्र स्मारकाच्या समोर आज पिंपळाचें झाड लावन म्हज्या हस्ते या कॅम्पेनिंगाक सुरवात जाला। हांव समेस्त पेडणेकारांक आवाहन करता की तुमच्या भागात येवपी नॅशनल हायवे हो क्लीन दवरप क्लीन दवरप हे तुमचें काम आसा। हे फक्त सरकाराचें काम नसून आमी सगळ्या जाणांनी येवजूंक जाय की हय आमचें गोंय हे आमी ग्रीन आनी क्लीन दवरतले। ह्या कॅम्पेनिंगाक 90 दीस चलपी ही कॅम्पेन 5 जुना पासून 5 सप्टेंबर पर्यंत आमी 10 लाख झाडां रोवपाचें आहा। प्रत्येकान आपलें झाड लावचें आनी ह्या कॅम्पेनिंगात वांटेकारी जावचो म्हणून हांव खासा करून ही कॅम्पेन सुरू करपाक पत्रादेवीच्या ह्या पवित्र स्मारकाच्या समोर आज हांगासर आयला आणि ही कॅम्पेन पुराय आयच्या दिसा पत्रादेवीच्यान पोळ्या पर्यंत चालू उरतली। हांगासर हांवें झाड लायले पणजेचो मेन प्रोग्राम जातलो। मडगांवांत आमचे PWD मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत आणि काणकोणांत बाब ट्रायबल मिनिस्टर रमेश तवडकर आणि ताच्या बरोबर तमाम आमची सगळी डिपार्टमेंटां PWD डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, WRD डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एड्युकेशन डिपार्टमेंट, मोठ्या संख्येन पंचायत डिपार्टमेंट पंचायतीचे त्या खातीर आव्हान करता की समेस्त गोंयकारांच्या समेत सगळे लोकप्रतिनिधी, सगळे स्टुडंट, सगळे यूथ हांच्यांनी फुडल्या 3 म्हयन्या भितर आपले झाड लावपाक विसरचे न्ही आनी आपले झाड लायता ताची काळजी घेवपाक विसरचे न्ही। आनी म्हणून तर की पुराय रोड जर आमचे क्लीन दिसले जाल्यार आमची मेसेज ही ग्रीन गोवा क्लीन गोवा वतली। म्हणून सुरवातीक नॅशनल हायवे, ताच्या उपरांत स्टेट हायवे आनी डिस्ट्रिक्ट हायवे आणि हे दवरपाची जबाबदारी परत एकदा सांगता समेस्त गोंयकारांची आसा। रस्ता देगेक कोयर हाडून उडोव नाकात, रस्ता देगेक पिशवेंत बांदून कोयर उडोवपाचो बंद करात आणि ताकाच लागून गोंय सरकार येद्या मोठ्या प्रमाणात 10 लाख झाडां जर रस्त्यार आणि पब्लीक प्लेसीचेर रावन ती दवरपाची जबाबदारी आमी घेता पण ताका सहकार्य तुमी सगळ्या जाणांनी करचें। आयज फक्त हांव हांगासर डिक्लेअर करता आनी फुडलो कार्यक्रम सुरवात करता। म्हज्या बरोबर आमचे खासदार बाब सदानंद शेट तानवडे, पेडणेचे आमदार बाब प्रवीण, आमचे मांद्रेचे आमदार बाबजीत आणि सगळे लोकप्रतिनिधी हांगा हजर आसा। त्या खातीर ह्या गोंय मुक्ती संग्रामांतल्या म्हत्वाच्या अशा स्थानाचेर आमी म्हणटा की पोर्तुगीजाच्या विरोधात लढो दिवपा खातीर 1955 ज्या युद्ध संग्रामात ज्यांच्यानी आपल्या प्राणाचे आहुती दिली, प्राणाची बलिदान दिले, त्या स्मारकाच्या समोर पहिले झाड लावन आमी ताका म्हणटा की नवो गोंय करपा खातीर ही नव्यान सुरवात आसा। ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ही मेसेज दिवपाची सुरवात ही आमच्यान केला म्हणून हांवें म्हटलें म्हज्यात पणजेन कार्यक्रम सुरू करपाक जातालो पण ह्या कार्यक्रमाची सुरवात ह्या पवित्र स्मारकाच्या फुडल्यानूच जावची ज्या जाग्याचेर आमची आपली प्राणाची आहुती देशभरांतल्या आयिल्ल्या स्वतंत्र सैनिकांनी आमच्या खातीर दिल्ली। निदान आतां आमचें कर्तव्य आसा तांच्यांनी ज्या सगळ्या जाणांनी आमकां स्वतंत्र मेळून दिल्लें गोंय हें आमी स्वतंत्र दवरता आसतना ते स्वच्छ दवरचे, सुंदर दवरचे ही मेसेज दिवपा खातीर आज हांव मुद्दामून पत्रादेवी ह्या स्मारकाच्या समोर आयला। हांव गोंयकारांक आव्हान करता की पुराय गोंय हें आमचें आसा, तें ग्रीन आनी क्लीन दवरपा खातीर तुमी सदोदीत सांबाळटले इतकेंच सांगता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता। देव बरें करूं। सगळ्यांक गोंयकारांक शुभेच्छा दिता। एक म्हत्वाचो निर्णय आनी इनिशिएटीव आमच्या मुख्यमंत्र्यान घेतला तातूंतल्यान ताणें क्लीन आनी ग्रीन गोवाचो मोहीम चालू केल्ली आसा। 5 जून ते 5 सप्टेंबर जवळ जवळ 10 लाख झाडां लावपाचो उपक्रम जो घेतला तातूंत ताणें उलो मारला सगळ्या लोकांक, पूर्ण जनतेक। तेन्ना एक ह्या माध्यमांतल्यान पर्यटन खात्याचो मंत्री आशिल्ल्यान हांवूय उलो मारता विद्यार्थ्यांक, संस्थेक आनी सगळ्या ग्रामस्थांक जे गोंयभर आसा की तांणी एक झाड तरी आपलें लावचें। हांगा जेन्ना प्रधानमंत्र्यान उलो मारला एक पेड़ माँ के नाम तेन्ना सगळ्यांनी आपल्या आवयक म्हणजे मातृभुमी ह्या मोगान जी मातृभुमीच्या मोगान आमी एक झाड लावचें आनी तें झाड फक्त लावन ताजी परत पळोवप। कित्याक आमची आवय आमचे जशें प्रेम करता तशेंच आमचें प्रेम त्या झाडार आसपाक जाय आनी झाड फक्त आज लायलें जावचें ना, तें पळोवन तें कशें वाडटा मोगान वाडोवचें पडटलें। आनी तातूंतल्यान जेन्ना हे उपक्रम 10 लाख झाडां लावपाचें आसतलें ते सगळ्यांच्या सहभागान म्हाका दिसता पूर्ण तरेन आमी यशस्वी करूंक शकतले। एक वटेन आमी एक संकल्प सगळ्यांनी घेतला जशें प्रधानमंत्री उलो मारला रिड्यूस, रियूज आनी रिसायकल। त्या हातूंतल्यान आमकां खबर आसपाक जाय आमचो ओन्ली वन अर्थ म्हणून
आणि एक अर्थ सांबाळटले आनी फुडल्या जनरेशनाक करतले जाग्यार दवरतले जाल्यार सगळ्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. आमी मंत्री आमदार म्हणूनच न्हय, पूर्ण जनतेची स्थितीत रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा पर्यावरण राखपाचें. पर्यटन मंत्री आशिल्ल्यान रिजनरेटीव टुरिजमाच्या माध्यमांतल्यान आमी पर्यावरण राखपा खातीर तातूंतल्यान एक इम्पॉर्टंट पिलर जो आसा इकॉनॉमी आनी सोसायटी सोडली जाल्यार एनवायरमेंटाची. पर्यावरण राखचें, सस्टेनेबल मेजर्स घेवचे आनी नेक्स्ट जनरेशनाक हे पूर्ण गोंय, सोबीत गोंय, सुवर्ण गोंय तांकां भोगपाक मेळचें ह्या विचारधारान हो सरकार पावलां काडटा, पर्यटन खातें पावलां काडटा. आनी लोकांक जनतेक तेन्नाच आव्हानूय करता की असले वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जे आसतात टू क्रिएट मोर अवेरनेस एंड वी स्टार्ट विथ प्लांटेशन. इट इज इम्पॉर्टंट टू प्रिजर्व आवर ग्रीनरी एज ग्रीन गोवा एंड ऑल्सो लुक एट क्लीन गोवा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.